देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक तुमकां येवकार दिता. आमी पयले सुवातेर आमचे हात अशे जोडया आनी अशे सकयल दवरया, उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर आहा तितले जेजूच्या नांवान भायर काडया. हे सगळे बरें जावच्याक आमी आमकां मागुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. आनी जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता, आत्म्यांत, मनांत आनी कुडींत आसा तितलेंय भायर काडटा. ताच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताच्या नांवांत सगळो सुस्कार भायर काडया. हे परी सगळें भितर आहा तितलें भायर सोदता. हे आमी बाळतान विस्वासान बरवाशान जेजूचेर सगळें दवरया. पूण भितर घेता तेन्ना तो आमचे सोबें येता आनी तो इतलो व्हड सगळें ताचे सोबें आसा. तोच देव म्हजे सोबें येता. तो आसा, सदांच आसा अशें ताणें मोइजेसाक सांगलें. आनी ताचे सोबें आमी आसाव, जियेता आनी भोंवता. तोच म्हजे सोबें आसा, म्हजे कुडींत एक किटो कसो हांव, एक धाकलो कोणो धुळीचो कसो हांव. पूण तो म्हजे सोबें येता आनी म्हाका आपल्या जिवितान बोधता. ताचे सोबें आमी सगळें दवरया. म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावतां, तो आमकां म्हणटा. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ते भाशेन ताका एकवटून रावता. पूण सायबीण मांयचोय मनोभव आमी पत्करता. आमी जावन आसा सांदे ताचे कुडींतले, तर आमी चाकराचो स्वभाव पत्करया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर आमी काडटा तेन्ना आमी ताचे गुलाम जावया. हें आसा सर्वेस्पराचे चाकर तिणेन म्हणलें. तेच भाशेन आमी चाकराचे सैम पत्करया. आनी सुस्कार भितर घेता तेन्ना जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा पोरमोणें म्हाका तूं घडून हाड.
आनी तिसरें म्हणजे सगळी तुम्ही कोश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर सगलो सुस्कार भायर सोडटना ताची सरशी आमी येवया आनी ताची सैम आमी पत्करया. म्हणजे जू घेवंक सोंप्या कोळू म्हजें अजें म्हणलां ताणें. म्हणजे जू तुमचेर घेता म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुज्या जिवाक समाधान मेळटलें. म्हजें काम म्हजें न्हय, देवाचें काम जेजू सवें म्हजें सवें घडटा. हांव एक हात्यार. हे तिनूय म्हणी जेजून उद्गारलेल्यो आमी ते पत्करया आनी ताचे सारकी आमी जावया. ताका आमी ही विनंती करया. म्हजी इंतेसां, म्हजी चिंतनां आनी म्हजी चाल ती सगळी तूं थाऱ्यार हाड आनी बापाची येवजणे पळोवन ती घडोवन दी. आनी दुसरे भाशेन तुवें बापाक महिमा हाडली तेच भाशेन हांवें तुका एकवटोन सगळ्या वावरान तूं म्हजें सगळें वावरून बापाक महिमा हाड. हो पयलो भाग आमी जेजूच्या एकवटान आतां सारूंक दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया. देवाचें उतर आमी आयकुया, समजुया आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंकूय लागया. जेजू करतालो तितलेय विशयी सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिश्यांक म्हणलें, तुमचे तुमी ही उतरां गोठ मनांत दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजले नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें आनी त्या उतरा विशयी ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. तर परतून आमी
त्या संदर्भांत हाजीर जावया. जेजू करतालो तितलेय विशीं सगळ्यांक अजब दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या शिश्यांक म्हणलें, तुमी ही उतरां गोट मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान दवरून दितले, हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात. तर ताचो अर्थ ताका मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय ताका भें दिसतालें. थिंचूर आमी सगळें पळोवया. जेजू आसा आपल्या शिश्यां बरोबर, थंयसर हांवूय आसा. लोक सगळो घुस्पट जालो. तो तांकां सांगता, हे मनांत गोड दवरात, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान दितले. पूण ते ताका विचारूंक भियेतालेत. आनी हांवूय तांचे बरोबर आसा. हें उतर ताणें तांकां दिलें तें तांकां सगळें समजलें ना. म्हणटच आमी जेजूक विनंती करूंक जाय, सायबा, म्हाका तुज्या ह्या उतरांचो खोल अर्थ शिकय. तुजें जिवीत म्हाका भितरल्यान कशें आसा तें दाखय. हे परी हांव तुका अदीक खोलायेन हाजीर जातलो आनी हे परी तुजो मोग करतलो आनी तुजो पाटलावी करतलो. पूण हे म्हज्या वस्तूंगी न्हय, तुजे कृपेन तें सगळें घडटलें. तर म्हाका ही कृपा दी, तुका भितरल्यान हाजीर जावन तुजें जिवीत हांवें पोत करच्याक आनी त्या प्रमाणे हांवें तें सारच्याक जिवोवच्याक.
हो जालो आतां दुसरो भाग. तिसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटोन सगळो आसा. तुमकां बोगोर बोगोर हांव सांगचो ना, पूण केन्नाय ताची आठवण करून दितलो. सगळे आमी पळोवया. पळयल्या उपरांत म्हजे भितर कितें घडलें? दुसऱ्या भागांत आमी दुसऱ्या मुद्द्यांत आमी तिसऱ्या पावंड्याचेर प्रवेश करुया. जेजू कितें उलयतात तें आयकोया. शिश्ट कितें उलयना पळय तें आयकोया.
ताचें हें सगळें आयकल्या उपरांत आनी ताचो परिणाम आमचेर कसलो जाल्लो आसा तें पळोवन ताका हाजीर जावन आतां निमाणो भाग ह्या तिसऱ्या भागांतलो आमी पळयता तो कितें कोत्ता पळय तो आनी ते कितें कोत्तात. बरें हो वेळ आतां आमी सोंपोवया. जेजूच्या एकवटान आमी तो सारलो. जेजूच्या एकवटान आतां आमी बाबाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा दिवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. आतां चिंताल घालया. पुतून घासात आनी दोळ्यांचेर कपडाच्या दोळ्यांचेर गालांचेर जोबड्याचेर आनी कोमटेचेर दवरात. आतां माथ्याचेर कानाचेर दवरात. भुजांचेर दवरया. घासात. हातांचेर ओडया. दुसऱ्या हाताचेर ओडात. फुडल्यान फाटल्यान दाव्या पांयांचेर उजव्या पांयांचेर पुतून घासात आनी तोंबराचेर दवरात. आतां सगळें आमी सारकें केलेलें आसा की करूंक ना तें पळोवया. पयलो हांव तुमकां इन्स्ट्रक्शन्स दितालो. आयज इन्स्ट्रक्शन दिनासतना सोमतेच आमी मागण्यांत गेल्यात. पयलो भाग देवाक हाजीर जावन प्रत्येक सुस्कारान ताका हाजीर जाल्या हांव साबीण मांयचो मनोभव पत्करलो आनी जेजू सांगता त्या प्रमाणे गोश्ट करता ती सगळीं ताचेशी आयली. ताका एकवटान आमी वेळ सारलो. तो आमकां घडोवंक लागलो आनी आमी ताका विनंती केली, सायबा म्हजी इंतेसां चिंतनां आनी चाल तुजे सारकी कर. तूं ती थाऱ्यार हाड
आनी बापाची मोहिमे पासत हांव तुका एकवठान सगळो वार करूं, तूं म्हाका एकवठान कोत्ताय, त्या ह्या एकवठान आमचें सगळें जावं. आजचो परिणाम आमचेर कसो जाता तो पळोवया. फुडें दुसरो भाग आमी देवाचें उतर आयकलें. उतर आयकल्या उपरांत आमी तातूंत हाजीर जाल्या आनी ताका एक विनंती केली आमी, that I may love him intensely and follow him closely. पूण कशे भाशेन ताणें आमकां आपलें भितरलें जिवीत उगडापें करून दाखोवचें, that I may have deep interior knowledge of our Lord born for me. तो म्हजे पासत ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें म्हजे पासत हें सगळें केलें. तो म्हाका सांगता, तुवें कोन्यो पळयल्याय न्हय, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ताका ते भाशेन आगयतले. आमकां तें समजोंक ना, भिरांतींत आमी ताका विचारूंकय ना. तशें जालें. तिसऱ्या भागांत आमी ताका हाजीर जाल्या. वातावरण मातसो टेन्स कसो आसलेलो. तो सगळें उगडापें कोत्ता, पूण पवित्र आत्मो आमकां जाय, तो सांगता तें समजोवच्याक. काल ताणें आमकां सांगलेलें, मनशाच्या पुताक खूब सोंसचें पडटलें, ते ताका भायर येतले, जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दीस तो पुनर्जीवन जातलो. तर आमी जाणो की तो सांगता तें आमकां समजना, पूण हळू तें समजोंक लागतलें. जितले आमी ताका एकवटान रावतले तितलो ताचो स्वभाव आमचे सगळें घडोवन येतलो. तर आतां आमी हो वेळ सारलेलो आसा जेजू बरोबर. आमी एक मात्र करूंक ना. आमच्या बापा तिसऱ्या भागांत आमी म्हणूंक ना, सोमतें आमी मोहिमा बापाक म्हणलो. आमी जाणो की हें आमी अशें केल्लें आसा म्हणून. आमचे बापा म्हणून हो तिसरो भाग आमी सोंपोवंक जाय. हें मनांत दवरया. तर आतां आमी थोडो वेळ आमच्या हातांची ताळटां घांसया आनी तशींच उंटयेन दवरया. आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना 5वो भाग आमी कितें आतां बरयतले, कितें नवें हांवें शिकून काडलां, कितें म्हाका पवित्र आत्म्यान सुचयलां, ताका हाजीर जावया.
आजचे हे मागणे 5 भागांत आमी वांटो घेतलेलो आसा. कितें म्हणून बरयतले आमी आयज? की जेजू विशयी हे सगल्यो ओचोऱ्यांक घडटात. तो मनशां पासून सगळो वावर करता, पूण मनशांच ताका भायर आयतली, जिवेशी मारतली. पूण तो थंयसर उरचो ना, पुनर्जीवन जातलो. हें तांकां समजना. कित्याक ही संवसाराची पद्दत न्हय, ही देवाची पद्दत संवसारांत आसा. तर देवाच्या उतराक हे परी आमी आज जाले उपरांत तें बरोवन काडात, कितें तुमकां समजलां पळय तें. आतां आमी आमचे बापा म्हणून हो वेळ संपोवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदां. आमेन. म्हणून भावनो, आतां थोडो विसव घेयात, तें बरोवन काडात आनी स्वांक आमी पवित्र भोजून दवरया. थँक्यू. देव बरें करूं.